हे वर्सा पावसान मात नरकासूर शेळयले, तरी भुरग्यांनी पावसाक सांबाळून नरकासूर करपाची उमेद भागयलीच. मोहळे करतात पण अंदू आमी मोहळे केल्लेले तेचो ह्याक सांगण अशें ह्या केल्ले मातयेचे केलेले ते सगळे पावसान व्हांवन गेले. आतां आमी कितें म्हणून करप, कांयच करपाक मेळना आमकां. आतां विकते हाडचे पडटले आनी विकते हाडूंक ना आनी हो पावस जर येयलो जाल्यार आमची सारकी हालत जातली. आमी 8 दीस पयलीं हांगासर नरकासूर स्टार्ट करताले पण अंदू आमकां कांयच करपाक मेळना. मानी जाल्यार आमकां जालें आतां आमकां 8 दीस जाले मानी हाडून दवरल्यार बेश्टे. आतां मानी जर भायर कट करपाक गेले जाल्यार पावस परत स्टार्ट जाता. ह्या वर्सा आमची सारकी हालत जालेली आसा, सगळ्या भुरग्यांची हालत जालेली आहा, कांयच करपाक मेळना हांगासर. दिवाळेक बाजारात गावठी फोव 100 रुपया किलो. फोव कसे गावठी कसे 100 रुपया किलो नवीन. आणि हे दुसरे बाजारी हे 60 रुपया किलो पोरण्या भाताचे. पावसाचो मार्केटाकूय खंय फटको बसला. खप पडला म्हूण बाजारकार सांगतात. थंड जाल्ल्या सगळ्याक पावस पडटा जायना, गिरायकूच ना. गिरायक सारकें लोकूय कोण ना बाजाराक. लोकूय बाजाराक लोक कमी आहा बाजाराक, लोक कोण ना पावसाक. आता तुमच्याकडे आकाश दिवे कसले घडले आहे? आमचे आकाशी खूप आहा. 300 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 150 रुपया आहा. सगळे बरे बरे रेट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.